नमस्कार येवकार दोनपरच्या खबरांत साहिल नार्वेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान पेडे म्हापशा संकुलाच्या इंडोर मैदानाचे सिलींग कोसळ्ळें। घडणुके वेळार खंय कोण नाशिल्ल्यान व्हड अपघात जावपा पासून वाटावलो। आमदार कार्लोस म्हणटा मुख्यमंत्र्यान येवन पळोवणी करची, बेगोबेग रिपेरिंग वर्क हातात घेवचो, काम सबस्टँडर्ड सांगपाक की सिलिंगाचो पार्ट पडलो म्हूण हांव आतां एअरपोर्टार वयतालो तेन्ना हांव थांबलो हिंगा पळोवपाक कितें जालें तें, आनी म्हाका शॉक दिसली की आतां नॅशनल गेम्स म्हणलो इतलो व्हडलो लेवल आनी इतलो व्हडलो लेवला आमी जाणात ते हाय लेवलाक बरे पयशे मोडटात आनी पयशे मोडपाक हांव जनरली ओपोज करना केन्ना, कित्याक यू स्पेंड वेल टू गेट गूड रिजल्ट, पूण एशे करून पयशे मोडले आनी सगळ्यांक इतले बेगीन सगळ्या देंवतात बळवले, पयशे हायले, कमिशन हायले आनी काम जालें तें तुमकां दिसता। हेजे आतां हांव डिमांड करतलो की इन्क्वायरी कर म्हूण आनी बेगीन ते बेगीन सगळें रिस्टोर करपाचें, कित्याक इन्क्वायरी इज वन पार्ट ऑफ इट। दे कॅन टेक स्टॉक, दे कॅन ऑलवेज कंडक्ट दिस इन्स्पेक्शन्स एंड टेक द एस्टिमेट्स एंड डू द एंटायर थिंग अगेन इफ इट इज द फॉल्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर। सीएमाक रिक्वेस्ट करता मातशें येयात तुमी, तूं यो हिंगा पळय सगळें आनी तुजे टिमाक धाड। आतां सद्या एक न्यू डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स येयलो आहा, डॉक्टर अजय गावडे म्हूण, तो बरो मनीस। हांव तेकाय रिक्वेस्ट करतलो मातशें येवपा हिंगा आनी सगळे स्टॉक घेयात, एक असेसमेंट करात आनी फिक्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्टोर दीस एट द अर्लियस्ट। कोलवा मुंगल गैरवॉर प्रकरणात आनीक एकल्याक अटक केल्या उपरांत पुलिसांचे थंयच्या थळाव्यां मदीं वाद जालो, तांचेरूय पुलीस केस। असले प्रकार चलचे ना, खर कारवाई जातली, डीजीपी आनी एसपीची शिटकावणी। बायलो म्हणटात पुलीस पिट्टात, डीजीपी मडगांव वचून रिव्ह्यू बसका घेतली। बेकायदेशीर सुरक्षा एजन्सींक तांची शिटकावणी, आतां मेरेन 18 अटक तिगांक सोदतात। मुंगलच्या गँगवॉर प्रकरणात आरोपीक धरपाचें सत्र चालू आसा। मजगतीं एकल्याक अटक करून गेल्ले कडेन पुलिसां कडेन कांय बायलांचें वाजलें। बायलां म्हणटा पुलिसांनी त्रास केलो। म्हाका अविनाशान पोतून फोन केलो, ती लेडी आहा थंय PSI शुक्ला न्हू ते प्रभू देसाय, तेन अविनाशाक फोन दिलो आपणाक पर्सनल फोन यूज करपाक, आनी तेणें अविनाशान एक एजीचो फोन मारला, म्हणपा लागलो एल्बिना पुलीस स्टेशनार यो फोन घे आनी म्हूण मुगे हजबंडान कॉल केलो म्हूण हांव गेलें। एंड थिंग गेलो कडेन म्हाका म्हणपा लागलो तूं आतां कित्या येयला, रातचें हांव गेलें थिंगा तेरी पासून आपयल म्हूण मुगे हजबंडान गेलो कडेन ती म्हणपा लागली तूं कित्या येयला, वच म्हणपा लागली पोतून। हांवें कितें म्हणलें तूं वच म्हणपा आपयलो आनी कित्या धाकटे भुरग्याक घेवन म्हाका हांवें जेदो सांगलो तुमकां मागीर येता म्हूण, सो थिंग वच म्हणपा लागलो। सो हांवें तांकां आर्ग्यू केलें, कित्याक तूं म्हाका रातचे हाडा, ऑब्वियसली इतू राती भुरग्याक घेवन वचपा इम्पॉसिबल न्हू तें, सो हांवें तांकां आर्ग्यू केलें। ती PSI येयली, कोण लेडी आहा ती, आनी तियेन म्हाका केंसां 2 भितर येयलें। हे आर्ग्यू जाल्ले भायर गेटी भायर आर्ग्यू जाल्ले भितर न्हू, आनी ती येयली लेडी आनी म्हाका केंसां 2 व्हरपा लागली म्हूण मुगे मामी आनी सगल्यांनी हाडपा ट्राय केलें। तेन म्हाका नाक्षो बाक्षो मारले, केंस बीन अशें करून फीड घाल्लो मुगे केंसान, सुण्या भशेन उडीत वयली म्हाका भितर। ही हाडायताली कोणाक, तेंचे दांडे मारल्यार मुगे आवयक शॉक दिलो कित्याक ती हाडायता म्हूण म्हाका। आनी तेरी पासून म्हाका भितर भरपूर मारले तेणें, थापटां, फाटीचे मूठ, म्हाका त्रास जावपा लागले ब्रिथिंगाक। मेडिकला म्हाका धाडूं ना तेणी, म्हाका मेडिकला वचोंक जाल्यार म्हाका खूब त्रास जाताले त्या टायमाचेर। मागीर हांव कंप्लेन हांवें तांकां म्हणलें कंप्लेना लागून जाता बीन म्हणून तेंगे कांयच घेयलें ना एक्शन, कांयच सेन्स केलें ना, म्हाका कॉपरेट केल्लेंय ना तेणी। SP म्हणटा बायलांनी PSIचेर हात उखल्लो, असले प्रकार चलचे ना। तो उसमें उसकी फैमिली और उसके कुछ जान पहचान के लोग आकर पुलिस स्टेशन पर हंगामा करने लगे। उसमें उन्होंने हमारी एक लेडी PSI के ऊपर उन्होंने असॉल्ट किया, तो इमीडिएटली वी टुक देम इनटू कस्टडी एंड वी रजिस्टर्ड एन ऑफेंस एंड क्लियर मैसेज हैज टू बी सेंट आउट दैट नथिंग अगेंस्ट द पुलिस विल बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट एंड whoever is involved in any such illegal activities will be taken to task. So in this case we have registered a case and the investigation is under progress. डीजीपीन दक्षिण गोय SP आणि हेर सिनियर अधिकाऱ्यांकडे रिव्ह्यू बसका घेतली। हमने ऐसे ही रिव्यू के लिए, इंटरेक्शन के लिए सबको बुलाया था, यहाँ पे जो आसपास के PIs हैं, SDPO वगैरह हैं। ओके, और शूट आउट के बारे में कुछ मिला आपको? वो रिव्यू लिया है हमने, उसमें अभी तक क्या एक्शन हुआ है आगे और क्या एक्शन होना है, हाँ वो रिव्यू किया है। और इसमें काफ़ी सख्ती से पुलिस काम कर रही है और आगे भी ये बड़ा क्लियर मैसेज रहेगा जो भी जिन्होंने ये काम किया है कि इस तरह की चीज़ें गोवा में नहीं चलेंगी।
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत फुडल्या 2 दिसा ऑरेंज अलर्ट. गोंयचे वेधशाळेची शिटकावणी सांखळे धारबांदोडा वाठारांत सगळ्यांत चड पावस. फुडले 5 दीस दाट पावसाचो अदमास. आतां मेरेन 91 इंच पावसाची नोंद जाल्या म्हूण म्हायती मेळटा. मात सरासरी परस 6% उणो. फाटल्या 24 वरांत 4.5 इंच पावस. आज जो बारिश हुआ, कल जो बारिश हुआ है, तो कल के इसमें हमें 131 mm 3 जगह पे दरबंदरा, मरमागवा एंड सांकलीम, ये 3 जगह पे हाईएस्ट रेनफॉल मिला है. बाकी के जो भी स्टेशन है सभी उसमें भी 80-90 mm अब रेनफॉल मिला है. तो अच्छी बारिश कल हमको रिकॉर्ड हुई है. एंड जो फोरकास्टेड है तो आज के लिए आज ऑरेंज अलर्ट इशू किया है. उसका मतलब है कि हेवी टू वेरी हेवी और आइसोलेटेड प्लेसेस. ये जो बारिश होगा वो पूरा दिन का बारिश के बारे में हम बात कर रहे हैं. देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल नेक्स्ट 5 डेज के बारे में बात कर रहे हैं. सर अभी तक एवरेज रेनफॉल ऑल ओवर गोवा के क्या हुई है, कुछ पता? अभी जो बारिश हम देखते हैं तो 1 जून ऑनवर्ड्स ऑलवेज देखते हैं. तो 1 जून टिल 18 अगस्त अभी तक हमारा 2325 mm रेनफॉल रिसीव हुआ है. अगेंस्ट नॉर्मल है 2472, तो -6% है. सो लगभग ऑन एवरेज जो जितना एक्सपेक्टेड बारिश है उतना बारिश अभी तक हुआ है. सर आगे भी बारिश कैसे, क्या अभी तक प्रेडिक्शंस की? नेक्स्ट 5 डेज के लिए जो हमने बोला था कि नेक्स्ट 5 डेज के लिए आइसोलेटेड हेवी बारिश हम बोल रहे हैं. एंड उसके बाद ग्रेजुअली बारिश जो अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश कम होता हुए हमें दिख रहा है. केंद्रीय कायदो आणि न्याय मंत्रालयान गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपाची अधिसूचना जारी केल्या. बिल निकतेच संसदेत पास जाल्ले. कायद्या प्रमाण आता विधानसभेत एसटी आरक्षण दिवपाची प्रक्रिया सुरू करूंक मार्ग मेकळो. 4 मतदारसंघांत एसटी समाजाक आरक्षित उरतले. गोंय विधानसभेत एसटींक राजकीय आरक्षण बिल संसदेच्या दोनूय सभागृहांत संमत जाल्ले उपरांत आता कायदो नोटिफाय जाला. केंद्रीय कायदो आणि न्याय मंत्रालयान गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो नोटिफाय केला. कायद्या प्रमाण आता विधानसभेत एसटींक आरक्षण मेळटलें. 4 मतदारसंघ एसटी समाजा खातीर आरक्षीत जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिसिंग रिपोर्टाचे केसीत पुलीस सोदून गेल्ले कडेन खंय बांदकाम कामगाराचो खणगिणी बेतलात. सनसेट पॉइंटाचेर पुलिसांचो हल्लो. एसपी सांगता एक पुलिसाक खंय बरेंच लागला. कामगारांचो हाताक मेळटा ते घेवन पुलिसांचेर हल्लो. 6 जाणांक धरल्यात. कळटा ते म्हायती प्रमाण पुलिसांक खंय कामगारांचो टायट जावन बसतात म्हूण इनपूट आशिल्लो. एक इंसिडेंट हुआ था, एक मिसिंग रिपोर्ट हुई थी. तो उसमें हमारा जो स्टाफ था वो उनको ढूंढने के लिए गया. तो उस टाइम पर उसके ऊपर अटैक हुआ. तो उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनको 6 को हमने अरेस्ट किया. उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करके वी हैव अरेस्टेड. एक्चुअली पुलिस वालों को ज़्यादा लग गया है, क्या किया उसने? ही इज़ आउट ऑफ डेंजर राइट नाउ, बट उसके ऊपर अटैक हुआ है, उसके चोट लगी. और जो अरेस्ट हुए वो गोवा के लोकल आदमी है? वो सब लेबर क्लास हैं, वो सब झारखंड बिहार के रहने वाले. ऐसा कुछ नहीं है. पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है. और ये एक जो भी मतलब कि पुलिस के अगेंस्ट कोई भी, इवन फॉर लोकल पब्लिक अगेंस्ट एंड ऑल्सो फॉर पुलिस, नथिंग विल बी टॉलरेटेड एंड स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट एनीवन हू इज इन्वॉल्व्ड इन एनी ऑफ दोज थिंग्स. बिट्स पिलाणीच्या भुरग्यांच्या मरणाक सोराळ ड्रग जबाबदार काय हांचो पुलिसांचेर सोद घेवचो म्हूण काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचो उलो. काँग्रेसीचे शिष्टमंडळ वेर्णा पुलीस पीआयक मेळ्ळे. जुवारी नगर वाठारांत खंय कसले प्रकार चलतात ते पळोवंक गस्त वाडोवची. भुरग्यांनी खंय कावन्सिलिंगूय लागतले. भायर वयता देर इज सम टायम लिमिट बीट गिवन, बट वी सी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन्स ते जुवारी नगर वयता, एंट्री करतात. दे क्रॉसिंग, दे गो अलॉंग विथ द टीम. आणि जशें म्हटल्या प्रमाणे ते जुवारी नगरान गेल्या नंतर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स. थिंगा ड्रग्स मेळूंक शकता तांकां. आनी सुसायडीचें इंटेंशन केन्ना जाता वेन दे बिकम हेल्पलेस, वेन दे बिकम लोनलीनेस, आनी तांकां डिप्रेशनान गेल्या आनी तांकां दिसता की आपल्याक हेच्या वयर आनी कोण हेल्प करूं शकचो ना. आनी दे गो फॉर ड्रग्स ओर दे गो फॉर ड्रिंक्स, हेवी ड्रिंक्स, आनी सेल्फ डॅमेज करपाक ते मुवमेंट करतात. सो वी वर टॉकिंग विथ इवन द पुलीस इन्स्पेक्टर की पेट्रोलिंग तुम्ही थंय कित्याक करूं शकना. तो म्हणपाक वी हॅव रिस्ट्रिक्शन, आनी तेणी दाखयलें की वी आर ऑल्सो पेट्रोलिंग दॅट सायड, बट वी कॅनॉट गो इनसायड. बट तो म्हणपाक आमची सेक्युरिटी लेवल थिंगा बिट्सान आमचो एक्स कोण तरी डिवायस आहा तो मॅनेज करता म्हणपाक लागलो. जाल्यार वी आर टेलिंग टू मॅनेज मोर पेट्रोलिंग इफ पॉसिबल. तो म्हणटा स्टाफ इज ऑल्सो लेस, बट वी वील ट्राय मात. आनी आपल्याक वयल्यानूय प्रेशर आसा की आय एम आन्सरेबल टू विथ दॅम, बट आय वील ट्राय वॉट इज बेस्ट टू विथ दॅम. आनी तेणी आमकां नंबर दिलो की अशें सिच्युएशन कितें तरी दिसलें तुमकां जाल्यार यू कॅन कॉन्टॅक्ट इमिडिएटली, आय वील टेक एक्शन.
आता बिट्सा भितर गेल्यानंतर डिस्कस केले आम्ही ते PRO कडे दे वर वेरियस दे आर सेंगिंग आम्ही खूपशे मेजर्स घेता but I think that is not enough. So today we went and met the PI, Mr. Shirodkar. So he cooperated with us, talked to us very nicely, but then he told that it is not a suicide. There was something that I think he played some games and he came, and after that I think he had 2-3 energy drinks, some energy drinks he had. I think the energy drinks third getla like Red Bull and all, you would be careful. One and all is something, so he is told, but exactly after 2-3 days, we'll get the forensic, they've gone this for postmortem. 2-3 दिवसांनी they report, 2-3 दिवसांनी मेळटले and exact cause of that we will come to know. The Beats Pilani students and all the रातचे बी खूप भोंवतात बिता. And we told lot of things, and in that one particular part, आमचो block president Peter D'Souza, he told कि in that Zuari Billa there are some wholesale shops, alcohol shops, but alcohol shops are not allowed to serve alcohol. ते खूपशे ते भुरगे आनी ते भायर they drink that. NDN उपराष्ट्रपती पदाक उमेदवार जाहीर केलो. महाराष्ट्राचो राज्यपाल CP राधाकृष्णन NDAचो उमेदवार. NDAच्या बाकीच्या वांगडी पक्षांचे उमेदवाराक तेको राधाकृष्णन मूळ तामिळनाडूचो, तांचे तामिळनाडूचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आदी जबाबदारी सांभाळ्या. 1972 आदली घरां कायदेशीर करपा खातीर सगळे डॉक्युमेंट तयार दवरचे, सप्टेंबरासान फॉर्मां उपलब्ध करतले. मुख्यमंत्री उलयलो. अनधिकृत बांदकामां अधिकृत करपा बिलूय खंय रोखडेच चालीक लायतले. पाळये कोठपी पंचायत घरांचो बुनियादी फातर घालतना मुख्यमंत्री उलयलो. आमी आत्ता इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां माझे घर ह्या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हेन्सफोर्थ BDO आनी सेक्रेटरी यांचें काम आसा. आमी सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले. ती सगळ्या लोकां कडेन जेच्या कडेन आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पळय न्ही, ताच्यानी आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे. फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा. ती 1972च्या पयलींचे सनद सर्टिफिकेट आसतली, हाऊस लिगलायज हाऊस सर्टिफिकेट आसतली. ताज्या उपरांतय बांदलेली घरां म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. आपल्या जागेन जरी आपूण घर बांदलां, म्हाजें घर कोण म्हणूंक येता काय म्हणटा, बट फुडलें जनरेशन केन्ना मातशें रिपेर करून घेवन दुसरो जर केस घालीत जाल्यार हायकोर्ट त्याय घराक डेमोलिशन काडटा. म्हणून प्रत्येकान आपले रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गतूय करचें आनी उरलेल्या सगळ्या बाकीची घरां रेग्युलरायज जावची म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी सगळे सेक्रेटरीज आनी पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी सहकार्य करून लोकांचें तेंय स्वप्न म्हजें घर हें रेग्युलर घर आसचें हें स्वप्न साकार जातलें. सगळ्यांचें सहकार्य लाभल्यार गांवचो विकास तेज गतीन जाता. इमारतीचें काम 16 म्हयन्यां भितर पुराय करतले. 19 डिसेंबर 2026 इमारतीचें उक्तावण करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सगळ्यांचें सहकार्य आतांय आसा, फुडें अशाच पद्दतीच्या अशा सगळ्या प्रकल्पा खातीर आसचें. कारण गांवचो विकास करप हो गांवच्या लोकांचेर डिपेंड आसता. कारण तो फक्त सरकाराचेर न्ही. जर गांवच्या लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यारूच गांवचो विकास जावपाक शकता. ती तुमी सगळ्या जाणांनी सहकार्य केली म्हणून ही बिल्डींग आमी 16 म्हयन्यां भितर कंप्लीट करतले. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे फुडलो 19 डिसेंबर 2026 हेका ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन करतले. हांव टार्गेट डेट दिवन सांगता. हांव फुडल्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जातलें हें हांव खात्रीनिशीन सांगता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फुडल्या वर्सा सावन नीट JEE परीक्षेचे अर्ज आणि प्रशिक्षणाक तांत्रीक शिक्षण खाते स्वतंत्र विभाग सुरू करता मुख्यमंत्री उलयलो. सांखळे करियर गायडन्स कार्यशाळेच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयलो. कॉम्पिटिटिव्ह परीक्षे विशयी भुरग्यां मदीं खंय जागृताय जाय मुख्यमंत्री सांगता. तुमकां जर आत्तां करियर ऑप्शन चूज करतले आसत जाल्यार JEE आनी नीट आन्सर करप इज कंपल्सरी फॉर द 12th स्टँडर्ड. आपूण कितें करतलो एकदां डिसायड जायना आसत जाल्यार मागीर डिसायड करात. मागीर परत पश्चाताप जावं नाका, अरे हांवें नीट आन्सर केली ना म्हणून म्हाका आतां नर्सिंगाक एडमिशन मेळना, म्हाका B.Pharmaक मेळना म्हणून. नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द JEE एंड नीट हाव टू एप्लाय. हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आहा तशे भायर वता. चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे. EWS इज अनादर वन कॅटेगरी. दोज आर इन द जनरल कॅटेगरी हॅविंग द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन दे कॅन एप्लाय फॉर द EWS कॅटेगरी. बरेचशे फावटी मागीर आमी पळयता की तेजी एडवांटेज आनी कोण तरी घेता. ती आमच्या जनरल कॅटेगरींतल्या इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन आशिल्ल्या भुरग्यांक मेळपाक जाय म्हणून
हांव मुद्दामून त्या खातीर परत एकदां तुमकां सांगता, दीस इज अ रायट टायम. आत्तां करियर समजून घेयात, आपल्याक कितें करपाक जाय तें, आनी फक्त एक गजाल लक्षांत घेयात, देर इज ओन्ली नॉट अ डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर इतकेच न्ही, तर आतां पासून म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी GPSC आनी UPSCची तयारी जस्ट आतां पासूनच आफ्टर 12th ठरोवपाक. भोवत्या सुण्यांचेर कोर्टाचे अर्दे प्रमाण शेल्टर होम सुरू करपाचो प्लॅन कोणी तरी खंय कोर्टात गेल्ले एकदा कोर्टाची ऑर्डर आयले की सुविधा उब्यो करतात. एनिमल हजबंड्री मंत्री निळखंड उलयलो. शेल्टरात इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हूण एनिमल वेलफेअर फावंडेशनान खंय प्रश्न काडिल्लो. मंत्री म्हणटा भुरगे आदी पाळणे खंयचे. सुण्यांक शेल्टरान दवरपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हूण एनिमल वेलफेअरान प्रश्न काडिल्लो. भुरगे जावचे पयलीं पाळणे बांदतात काय म्हूण मंत्र्याचो उलट प्रश्न. रिगार्डिंग द शेल्टर होम फॉर द डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स ते केला ते आम्ही इम्प्लिमेंट करूंक सोदता. अजून कोण कोर्टाक गेला सारकी प्रॉपर ऑर्डर येयला काय आमी तुम्ही इम्प्लिमेंट करूंक सोदता, पूण ते एनिमल वेलफेअर बोर्ड जे आसा ते म्हणटा की शेल्टरा खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर नॉट डिसायडिंग मनीस. वी डिसायड हायकोर्टान ऑर्डर दिला ते कोर्टाक गेला. परत ऑर्डर येवनी आमकां गरज आहा, तुमकां जाय, तुमकां त्रास नाका परत परत दाखोवंक सोदता ना. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय न्हू तांकां शेल्टर होम करपाक तो ना डिपार्टमेंटा कडेन तेणी तेतूच प्रेस कॉन्फरन्स केलेले. इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणजे पयलींच कशें भुरगे जावच्या पयलीं बायणी बांदता ते ऑर्डर येयले की करतलेच मरे. गव्हर्मेंटान पयशे आसा न्हू, बांदतले शेल्टर होम. बुलेटिन इतलेरूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जोडवी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.